Come vedete nella piazza è stato innalzato l'albero del Natale, il presepe è in allestimento. In questi giorni anche in tante case vengono preparati questi due segni natalizi per la gioia dei bambini e anche dei grandi. Sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, l'amore di Dio che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo. Non c'è pandemia, non c'è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare al nostro cuore, tendiamo la mano a chi ha più bisogno, così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज किरीत भाशेन आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता देवस्वाग्रांत आनी देवस्वा पिकेन ह्या आमच्या समुदायाच्या रावतल्या भावा भयणां खातीर. किरीत भाशेन देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां निवारूं म्हूण किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागता. तशेंच मागता सगलीं आमची भावा भयणांची कोविड-19 पिडेक सांपडल्यात तांकां बेगीन इलाज मेळून ओदीक आपल्या घरांत परतून वचचो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याचेर आमकां लोक ओडून घेता. क्रिस्त हांव ही परगोटणी आमी करूंक जाय हाचो उगडास आयचो सेवाधर्म आमकां कोत्ता. गोवाय जावंक म्हाका आनी तुका जेजूची आज्ञा. जेजू येवचे आदीं आनी जेजूक घेवंक सोबार बऱ्या मनाच्या मनशांनी प्रवाद्यांनी वेगवेगळ्या कालार पोरजेक गोवायकी दिवंक तयार केली. जेजू सोणवणदाराक घेवचे तयारेंत आसा तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरी आनी हुरबेवूत गोवाय जावंक जाय. आयज पवित्र सभा ही जेजूची गोवायकी शिक्षणा उदेशी आख्या मनशाकुलाक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारतांत हो बरो वावर फुडें व्हरत आसा. तर ह्या सेवाधर्मांत वांटो घेतना आमचे प्रवादीक कार्य शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरूंक आनी सगळ्यांक शिक्षकांक शिकप्यांक आनी बऱ्या देखणारांक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. बाबा भयणीनो, आज आमी लातीन भाशेन गावदाते हो आयतार म्हणटा खुशालकायेचो आयतार. आज आमी हे वाती पेटयता आसतना तिसरी वाट पिंक वात ही आमी पेटयता दाखोवंक आमी खुशाल आसा सोमयाच्या येण्याक. तो सोमी आमचे मदें येतलो तेन्ना आमी खरेंच खुशालकायेन ताका येवकार दिवंक आनी आमच्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक खुशालकाय आमी हाडूंक दिसपोटी आमी वावरूंक आमी किरीत भाशेन ह्या रितीन वांटो घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
Omo soprat, omo soprat, omo sobodoprat. Epasod bagyun sadansan kwarmari, sogल्या देवतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो मुर्शे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा, आमी तुझी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पूर्वेक काळजाच्या उमाड्यांनी ओत्रेक होऊन रावता. येदो व्हरतो सोडवूंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो सोम सदां व्हडा संतोशान समोर उबूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसोल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्माक सांपडलोल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी आमचे देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवून दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगट्टा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे सोतोसान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान निटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगारलोल्या एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारुणेचे आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायलो. जोशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी विस्वाकांनीन किल्लून वयर सोरोशी कोत्तलो. देवाचे उतरे. देवाचे उपकार. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगट्टा. परतून म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगट्टा. ताणें ल्हानवीक चाकोणेचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली अजापां पवित्र, ओचीत, सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगट्टा. आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिडके पिडकेंत काकूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगट्टा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटितात, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेल्लोल्यांक दादोस कोता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोत्तायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा,
म्हज्या दारकात देवा सवे मुरगोडटा. उगडास दवरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकरांक बालगिता. आब्रामाक आनी ताच्या दुवपुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक पाकांता. म्हज्या दारकात देवा सवे मुरगोडटा. भाग्योंत पावलून तेसलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांदो, सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो द्वेस दवरून नाकात, बाकणेची बेपरवा करूं नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोड सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मोनगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शार्ती पावयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सुरविस्पो तुमची सोवे आसू. सुवावा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुआंवाची गोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पुरगूट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिशा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटा? जुआवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, ओ ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिशा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान प्रतिपाड केलो, हांव स्नान दिता तो उदकान दिता, पूण तुमी ओडको नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें.
जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाळ बाबा भयणीनो, आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक आमी भितर सरता वो क्रिस्तान्याचो तिसरो आयतार आज आमी समोर उमता. आमी बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत सगळीं खुशाल आसूंक, खुशाल जिवंक आनी खुशालकायेन भोवूंक सोदता. सगळीं आमी दुखा बरीत आसता तेन्ना आमकां बरें दिसना, आमकां वायट दिसता, आमकां सगल्यांक दूख लागता, आमकां सगल्यांक रडूंक येता, आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक पाचारंक सुद्दां वो दुसऱ्यांक जाप करूंक सुद्दां आमकां दिसना. असल्या वेळार दुखाच्या वेळार आमी जायते फावटी ओगेपणान रावता, ओगेपणान बसता आनी ओगेपणान आमी बाबा भयणी आमचें जिवीत सारूंक सोदता. पूण आमी जेन्ना खुशाल आसता तेन्ना सगळी समोरुमणी आमी करता. देखीक आमचे समोरुमण्यो जायत्यो आमी ह्या संवसारांत करता, जावं ते आमचे जल्माचे दीस, जावं ते आमचे बावतिस्माचे दीस, जावं ते आमचे काजराचे दीस, जावं ते आमचे वरो समोरुमणेचे दीस. आमी तरेकवार ह्या संवसारांत जियेता आसतना खुशालकाय आमी मनयता. अशेंच आज आमी ह्या आयतारा गावतात ते अशें म्हणटा खुशालकायेचो आयतार, कित्याक क्रिस्त येवचो जालो अशें आमकां पवित्र सभा तयार करता आनी पवित्र सभा व्हडान आमकां पुरगूट करता. असल्या वेळार म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. बाबा भयणी, एका कुटुंबाक हांव भेट करूंक गेलो. ह्या कुटुंबांत एक आवय आसली, एक बापूय आसलो आनी तांचे दोग पूत आसले. एक पूत बरे भाशेन आपलो वावर करतालो, दिसपटी तो वावराक वेतालो. दुसरो पूत आपल्याक जाय ते भाशेन मौसा मारतालो, आपल्याक जाय तशें तो जिवीत सारतालो. दिसपटी तो सकाळीं वेतालो आनी रातचो 12 वरांचेर तो भितर सरतालो. अशें एका दिसाक हांव तांगेर भेट करूंक गेलो तेन्ना आवयन किरीत भाशेन रडून आपली कथा सांगली आनी ती म्हणूंक लागली, म्हजो व्हडलो पूत म्हज्या जिवितान एक कांटो कसो जाला. हांवें म्हणलें, कित्याक फादर? तो आपल्या जिवितान खंय वेता तें नको, आपलें जिवीत तो नर्क करून दवरता. आपल्या जिवितान कसली दिशा आसा ताका खबर ना. आपलें जिवीत कशें सारचें, आपलें जिवीत कशें मांडावडीन हाडचें, आपल्या जिवितान कितें गरजेचें, आपल्या जिवितान कितें फायद्याचें हें तो नकळो. बगोर ताका इश्टागतीचें पडलेलें आसा, बगोर ताका पिवपाचें पडलेलें आसा, बगोर ताका दुसरे पयशे मोडपाचे आसात, बगोर ताका जें कितें तो कमयता तितलेंय तो आपलें विबाडटा. दुसऱ्या पुताक हांवें विचारलें, तुजो दुसरो पूत आसा तोवूय बी तशें करता? आनी आवयन म्हणलें, ना, तो म्हजो पूत जबाबदारीन हें घर सांबाळटा. म्हजो पोती रिटायर्ड जाला, आमकां पेन्शन येना, आमकां कांय येना, तरी पूण म्हजो हो दुसरो पूत आपलें घर जबाबदारीन सांबाळटा. दिसपोटी घरान येता, दिसपोटी कितें आमकां ना, कितें आमकां आसा तें पळयता, बाजारान वचून तें घेवन येता आनी आमचो परामोस करता. बाबा भयणीनो, ही आवय एके भाशेन एके सायडीन दुखेस्त आसा जाल्यार दुसरे सायडीन ती खुशाल आसली, कित्याक एक पूत आपलो बरे तरेन आपलो परामोस करतालो आनी आपल्याक बरे तरेन उतर दिवन आपलें जिवीत सारतालो. वय, आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो आमी पळयलें जाल्यार आमकां दूख आनी सूख बरोबर येता. आमी ह्या दिसांनी हे महामारीक लागून सगळीं एके भाशेन अडचणीक सांपडल्यात. आमचें चालतें जिवीत, आमचें सदांचें जिवीत सदां परी चलोना. आमी जायते फावटी चलता आसतना जायते आमचे मदें आमी आडकोड्यो आमी पळयता. जावं आमकां हें करिनाका, जावं आमी मास्क घालचें, दुसऱ्यांक आमी भेट करता आसतना हात दिवचे न्हय, दुसऱ्या सोबे आमी कितेंय उलयता आसतना पयस रावन उलोवचें, अशें आमकां जायत्यो वस्तू सांगलेल्यो आसात. इतलेंच न्हय, आमी सोबे माजार शिकचें न्हय, शिकता जाल्यार एक लेस आमच्या तोंडार दवरचो आनी आमी शिक्यो काडच्यो अशें आमकां दोतोर सांगतात, आमचे बरे देखणार आमकां सांगतात. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी जाणा कोणाकूय तर कसलेय जोर आयलो जावं थंडी जाली, ताणें तपासणी करची, दोतोराक भेटचें, आपल्याचो बरे तरेन परामोस करचो. जायते फावटी आमकां बाबा भयणीनो तरेकवार वस्तू वरवीं आमकां देव जायते फावटी शिटकावणी दिता. जशी हे महामारीच्या काळार आमकां देव शिटकावणी दिता ते भाशेन आमी बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेतना जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमकां त्यो शिटकायतात. अशें कितें जेजूच्या काळा आदीं शिटकावणी आयली. इसायस प्रवादी किरीत भाशेन आपले पोरजेक 50 वर्सां जाता तेन्ना
वर्सां किरीत भाशेन जुबली इयर म्हणून ती समोरमताली. अशें ही वर्सां जुबली इयर आपल्याचे 50 वर्सां जी सुटका तांकां मेळ्ळी ती समोरमणी करूंक ती जेन्ना जेरुसलेम शारांत आयली तेन्ना तांणी पळयलें तांचें एक देव मंदीर व्हड आसलें तें सगळें मोडून ताचें निसणटण जालें. आनी असल्या वेळार बाबा भयणीनो ती दुकां बरीच जाली. कित्याक ज्या मंदिरांत ती किरीत भाशेन मागणें करताली, ज्या मंदिरांत ती देवाक पळयताली, ज्या मंदिरांत देव आसा म्हूण तांकां आश्वासन मेवतालें तें मंदीर मोडून निसणटण जालें. असल्या वेळार तांकां इसायास प्रवादी बाबा भयणीनो किरीत भाशेन धीर आनी आश्वासनाची उतरां दिता आनी म्हणटा हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगडटां कित्याक देव आमकां किरीत भाशेन परतून भेट करूंक येतलो, देव आमकां सोडूंक येतलो, देव आमचे सवें परतून आमकां ही खुशालकाय दिवंक परतून येतलो. एका दिसाक तोच देव आमचे हें निसणटण जालां तें परतून आमकां एक खुशालकाय कशी एक खुशाल पोरजा जिवंक आमकां तो दितलो. बाबा भयणीनो, आयचे दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन 2 वस्तू आमकां सांगता. पयले सुवातेर तो म्हणटा आमी सगळे ह्या संवसारांत जियेतात तांणी सदांच खुशाल रावूंक गरज, कित्याक आमी जेन्ना खुशाल कशें रावतले. बागेवन पावलो म्हणटा तांबो नासतना मागणें करात. जो मनीस मागणें करता, भोव करून आपल्या जिवितांत खासगी मागणें करता, तो मनीस सदांच खुशाल आसा. तो मनीस कितेंय जावं, कसलीय अडचण ताच्या जिवितांत येवं, कसलेय प्रश्न ताच्या जिवितांत येवं, कसली आडकोड ताच्या जिवितांत येवं, कसलेय निसणटण ताच्या जिवितांत येवं, हो मनीस खुशाल आसता. कित्याक तो जाणा ताचें धीर आनी बोड, तो जाणा आपल्याक एक आलाशिरो ताचो सोमी आसतलो, ताचो देव ताका पावतलो, ताचो देव ताका सांबाळटलो, ताचो देव तांबो नासतना ताचो पाटलाव करतलो, ताचो देव ताचे बरोबर ह्या प्रश्नांक सुटावो करूंक ताका आदार दितलो. असल्या वेळार बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेतल्या मनशांक बाबा भयणीनो बागेवन पावलो एक उदाहरण आनी एक देख दिता. तुमच्या जिवितांत जेन्ना प्रश्न येतात, भोव करून ह्या दिसांनी हे महामारीक लागून जी खुशालकाय आमी सोदता, जे आमी करूंक सोदता, जे आमचे जिवितांत चालतें आसलें, जे आमी सदांचें जिवीत जियेताले तें आमी जिवंक पावना. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत हे करूंक जायते आडकुडी आसात. तेन्ना आमी कितें करूंक गरज? आमी पयले सुवातेर तांबो नासतना मागणें करूंक गरज. आमी जेन्ना मागणेचे मनीस जाता, खासगी मागणें करता, दिसपोटी देवाचें उतर आयकता, दिसपोटी देवाचें उतर वाचता, हें देवाचें उतर आमी नियाळटा, तेन्ना आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो भितरल्यान एक खुशालकाय आसतली, भितरल्यान आमकां एक धीर बोड आसतलो, भितरल्यान आमकां तेन्ना आमकां एक आलाशिरो मेळटलो. आमी बाबा भयणीनो तांबो नासतना मागणें करूंक गरज. दुसरी वस्त सांगता बागेवन पावलो हे चिटीन, तो म्हणटा सदांच देवाक तुमी दिनवास दिया. गिव थँक्स टू द लॉर्ड. जायते फावटी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आडकोडी येता तेन्ना, आमच्या जिवितांत दुसऱ्यो अडचणी येता तेन्ना आमी रडटा, आमी गुणगुणटा, आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता हें जालें तें जालें. आमी बाबा भयणीनो सदांच ती रोट लायता म्हणून म्हज्या जिवितांत खुशालकाय ना, म्हाका हे भाशेन करता, म्हाका ते भाशेन करता, म्हाका अशें जालें, म्हाका तशें जालें. बाबा भयणीनो ह्या तुज्या अडचण्यांत सुद्दां देवाक तूं दिनवासूंक मुखार सर, कित्याक देव तुजे सगळें सदांकाल आसा. हो देव जाका तूं विस्वासान पाटलाव करूंक सोदता, तो तुका सांगात आपलो दिता, तो तुका केन्नाच सोडिना, तो तुका केन्नाच देवाक अणभवूंक सोदता. पयले सुवातेर मागण्यांतल्यान आमी अणभवया, दुसरे सुवातेर दिनवासनेंतल्यान आमी देवाक सदांच आर्गां दिवया. कित्याक कसलीय अडचण जावं आमच्या बऱ्याक हो देव धाडटा. बाबा भयणीनो म्हणणें आसा, देव आमकां जितले आमी सुसूक जाता तितले आमकां बाबा भयणीनो कोश धाडटा, जितले आमच्यान ह्या संवसारांत जिवंक जाता तितले देव आमची परिक्षा घेता, ताचेहून चड आमची परिक्षा घेना. बाबा भयणीनो आज ही 2 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी धरूंक गरज. पयले सुवातेर मागोन आमी तांबो नासतना मागणें करूंक, आनी दुसरे सुवातेर सदांच खुशाल आमी रावंक. हाचे शुभ वर्तमान आमी पळयता. जुआंव बाप्तिस्त पयले सुवातेर बाबा भयणीनो एक तो आपल्या जिवितांत प्रवादी कसो, आदल्या कराराचो तो निमाणो प्रवादी, सोम्याचे
तो पुर्जेक ओरडून तो व्हडल्यान सांगता आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो किरीत भाशेन तो हे जिवितान सदांकाल ह्या सोम्याक आमी तयार रावचे म्हणून तो सांगूंक सोदता. सोमी येवचो जालो तुमचे मारूक तुमी तयार करात, तुमचे वाटो तुमी तयार करात. आपल्या जिवितान खासगी मोव खावन जावं तोड खावन बाबा भयणीनो तो जियेता आनी लोक ताका म्हणटा हो पिसो जाला, तकलेन सुटला. पूण जेन्ना फारिसेवाचे मनीस ताचे सोशी येतात आनी म्हणटात तूं प्रवादी, तूं तो येवचो आसलो तूं तो बाकणार, तूं तो आमी मेसियाक जे अंतरेकतावतो. आनी बाबा भयणीनो सगळे काल्तिकायेन इस्रायल किरीत भाशेन जोआन बातिस्त आपल्या जिवितान म्हणटा हांव न्हय तो येवचो आसा तो सोरवोंडा तुमचे मदें आयलोलो आसा, ताच्यो वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो न्हू. कितें व्हडली खालतिकाय. गरज पडल्यार जोआन बातिस्तान म्हणूंक जातालें वय हांव तो प्रवादी, वय हांव तो तुमचो फुडारी, वय हांव तो तुमचे सवें आयला पळय तो. बाबा भयणीनो हें तो करिना. तो खुशाल जाता ह्या सोरवोंडाराक कोरगोट करूंक. तो खुशाल जाता आपल्या जिवितान ह्या सोरवोंडाराची किरीत भाशेन दुसऱ्यांक सांगूंक. तो खुशाल जाता हें प्रवादीपण जें आपल्याक मेळ्ळां तें दुसऱ्यांक कोरगोट करूंक. आमी जाणा नव्या कराराचो पयलो जो प्रवादी, पयलो जो बरी खबर सांगपी तो जावन आसा जोआन बातिस्त. आनी हाका लागून जेजू ताका वाखाणटा आनी म्हणटा सगळ्या ह्या संवसारांतल्या मनशां मदें व्हडतो जावन आसा जोआन बातिस्त. कित्याक तो खालतिकायेन जियेता. तो आपल्या जिवितान थांबोन आसतना मागणें करता. तो आपल्या जिवितान थांबोन आसतना देवाक आर्गां दिता. तो आपल्या जिवितान ह्या देवाक अंतरेकता. बाबा भयणीनो कितें आमी ह्या तिसऱ्या आयतारान करूंक गरज. आमी किरीत भाशेन नातालांक तयारी करता. आमच्या जिवितान आमी नातालां गेले त्या वर्सा केल्या ते भाशेन ह्या वर्सा करूंक पावची ना. कित्याक आमी म्हणटा 2020 वर्स एक पाड वर्स. हांव म्हणटलो आसलो एक दिनवासणेचें वर्स, एक नियाळ करपाचें वर्स, एक देण्याचें वर्स. कित्याक ह्या वर्सा उद्देशी हे महामारी उद्देशी देवान आमकां जायत्यो वस्तू शिकयल्यो. देवान आमकां जायत्यो वस्तूंची जाणवाय दिली. देवान आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण हाडलें. देवान आमकां ओदीक बाबा भयणीनो एकवटान सांबाळ्ळी. देवान आमकां ओदीक ह्या संवसारान कशे तरेन आमी मनशां खुशालकायेन जिवंक जातात तें आमकां शिकयलें. आमी जायते फावटी संवसारान वस्तू आसात ताचेरूच नदर मारतले. आमी जायते फावटी संवसारान आमकां मेळटा ती खुशालकाय सोदूंक भोंवतले. आमी जायते फावटी आमकां कितें खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक जाता तें व्हडपण दाखोवंक आमी भोंवतले. हे महामारीन आमकां बाबा भयणीनो हें सगळें नियाळूंक आमकां ताणें किरीत भाशेन प्रयत्न करूंक आमकां फुडें काडले. हे महामारी उद्देशी बाबा भयणीनो देव खंय आसा तें आमी ओळखूंक पावले. आमचो जागो देवा मुखार खंय आसा तें आमी ओळखूंक पावले. आज आमी त्याच जेजू सोशी येता तेन्ना ताका घेवंक आमी तयार जाता तेन्ना पयले सुवातेर मागणेची मनशां आमी जावया. आमच्या जिवितान खासगी मागणें करूंक आमी वावरया. दुसरे सुवातेर आमचेर येतले प्रश्न, आमचेर येतल्यो आडकोड्यो, आमचेर येतले सगळे वायट विघ्न त्याच जेजू सोशी आमी दवरुया आनी थांबोन आसतना ताका दिनवासूया. आमचें जिवीत एक देणें कशें ताका भेटुया. आमच्या जिविता वरवीं व्हड व्हड वस्तू तो देव करूंक पावतलो म्हूण आमी किरीत भाशेन आश्वासनान जिवया. हेंच आमी करता तेन्ना तो देव आमकां पावतलो. तो देव आमकां खुशालकाय दितलो. जशी ती आवय आपल्या एका पुता सवे खुशालकायेन जियेताली, दुसऱ्या पुता सवे दुखा बरीच जावन जियेताली, पूण ताचे खातीर ती दिसपोटी मागताली. ते भाशेन आमचेर अडचणी येता तेन्ना आमी मागणें करुया. आमी खुशाल जाता तेन्ना देवाक दिनवासुया आनी अशें सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जावया. उबी रावया आनी ह्या वेळार किरीत भाशेन आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता नेवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, आंकवार मरीतान सोलमलो, पोस पिलाताकाल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें शिव्यान मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो जोतमानकां पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकठार वादकेची बोगसणी कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमचो देव किरीत भाशेन एक उदार मनाचो देव. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवीदार बापा मुखार आमी दवरुया. आमचो बाप साहेब भीस्म साहेब यादनीक आनी हेर म्हत्वाची भावां भयणी जायत्यो बरो भाव शिक्षणाच्या मोलार करतात आनी करीत आसा. सोबत अडचण्यो फुडो करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा तांकां मागुया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मोलार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणां फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. शिक्षकांनी आपलो वेळ जाणवाय आनी उमेद शिक्षणीक मोलार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. नवी शिक्षणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावूंक आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता तेन्ना सगळ्या नागरिकाच्या फायदेक आनी उदारपसणाक उपकारतेल्यो येवजण्यो मांडून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिक्षण सगळ्यांक पावोवंक आर्च डायोसेन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायोसेसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही खातीं वावुरतात. ह्या खातींनी वावुरतेल्या सगळ्यांक देवाचो आदार मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. सदांच मागण्या वरवीं आनी तुका दिनवासने वरवीं आमी वाखाणूक आनी ह्या मागण्या वरवीं आमकां फावो ती वस्तू मेळून घेवंक आमी तुजे मुखार त्यो दवरल्यात. ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र आत्माक सोबेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिताव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सूर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उसवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरींग गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो उगड पोरगो टुया. सुम्या जेजू आमी हो उलो घाता. आनी एकाची पियेलो, तितलेच पवित्र वैभवान आमी तुजे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ सुखा समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडा रगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोस सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पुती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दितांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्विदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मागण्यांत आमचें जिवीत सारूंक दुसऱ्यांक बोगसोणी दिवंक आनी सुर्गीचें राज ह्या संवसारान विस्तारूंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. धीर घेवन सगळीं हात जोडून बरोबर हें जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालनीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकाल आनी तुजी कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मागण्यांत आनी दिनवासनेंत आमचें जिवीत सारूंक हो जेसो आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Otmia moja gayon tu, Shoka erola
Bukielo mozo Rirungielo chivoso Bailo chizu deutaro Papunoso pranzano Otmiamo jagayon ko Otmiamo jagayon ko Ushakairo lasso Ojebito dieta Mozo Deus Jesus Danele moje cari Chitoluk tagrau dale Suke buje polo Calisare dadoci Otmiamo jagayon ko Ushakairo lasso Ojebito dieta Ozo Deus Jesus Otmiamo jagayon ko Ushakairo lasso Ojebito dieta Ozo Deus Jesus भिवकुऱ्यांक अशें सांगात, धीर घेयात, भिवू नाकात. ओबले तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जावं. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमची फिरगोज उक्ती जाल्या म्हणटून सदांची पोरी आमचे दिसवडीचे मीस सदांच 7 वाजता जातलें आनी आयतारा दिसाक 2 मिसां आसतलीं, 7 वाजता आनी दुसरे मीस 8:30 वाजता. तशेंच सोनवाराच्या दिसा 6 वाजता इंग्लीश मीस जातलें. जी कोण नांवां दितात तांणी आपल्या सॅक्टर लिडरा लागीं पयलींच नांवां दिवचीं आनी अशें तुमी आमकां बरे तरेन मांडाबोड करूंक आनी बरे तरेन SOP सांबाळूंक तुमी आदार दिवचे. हेंच आमचें मागणें. निमाणे वक्तार मातशे मिसाक तुमी इगर्जेन भितर सरो नाकात. दुसरे सुवाते जायते फावटी आमी मिसाक येतात तेन्ना बरे भाशेन रीत रोवेशीन आनी माणसुकेन आमचें आंगावलें जें कितें आमी घालतात ड्रेस तें आमी बरे भाशेन घालून येवचें. कित्याक आमी फिरगोजेन मिसाक येता, न्हय आमी शोवाक वेता, न्हय आमी दुसऱ्या आमी समोरुमणीक वेता. आमी मिसाक येता म्हणटूच बरे भाशेन आमी न्हेसून येवचें. देव बरें करूं. उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, मागण्यात आनी दिनवासेन आमचें जिवीत सारतना
क्रिस्ताचे शांती जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे उपकार. ये